नमस्कार येवकार गोवा टुनाइट सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. पावस 100च्या हुमऱ्यार 92 इंच पार शुक्रार मेरेन उटंगार. गोंय रेड अलर्टार. पालसणां कोसळिल्ल्यान कॅसल रॉक गोंय रेल्वे मार्ग बंद. चोर्ला घाटारय पालसणां बुट्टी चालूच. गोंय विद्यापीठाक हायकोर्टाचो धपको. 190 BA LLB भुरग्यांचे ऍडमिशन रद्द करपाचो निर्णयाक स्टे. भुरगीं क्लासीक बसूंक शकतात. कांड करपी कारेचो प्रिन्सिपल सस्पेंड. गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीन 5 जाणांक केले सस्पेंड. प्रदीप नायक, जन भंडारी, खेमलो सावंत, महेश मांबरे, ग्लेन काब्राल सस्पेंड. पक्षांतर्गत खंय इन्क्वायरी सुरू. ड्रग्स गोंयकारांचे दारी. केक पेस्ट्रीनी ड्रग्स. ANCन आउटलेटांचेर धाडी घालच्यो मागता आमदार वेंझी. टुरिझमाची इमेज सुदारात. मुख्यमंत्री म्हणटा ANC कामाक लायता. मायनिंग लीज वाठारांतले डंप आनी काडिल्ले मीन बीड जिखिल्ल्याचे. लिजा भायले डंप पॉलिसी करून रोखडेच पावणेर. मुख्यमंत्री उलयलो. आमदार म्हणटा मायनिंगाची तारीख सांगात. ज्ञानवापी मशिदीचो ASI सर्वे करूंक अलाहाबाद हायकोर्टाचो बावटो. 31 जुलय मेरेन सर्वे तडेक लावपाची ऑर्द. वाराणसीत मोठो सुरक्षा बंदोबस्त. ऑनलायन गॅमलिंगाचेर विधानसभेत बोवाळ. युरी म्हणटा फातोड्डे जालां केंद्र. मुख्यमंत्री म्हणटा एक मशिना वेल्यान दुसरे मोबायलार 2 तरेचें गेमींग. खंयच्यान चल्ला सोद. मटक्याचे पयशे भायल्या भायर चल्ले. तिजोरेंत हाडात. लॉटरीचे कॅटेगरींत हाडात. मायकलाचो सल्लो. वेंझी म्हणटा सरकार पक्षाच्या आमदाराक दिसता, सरकाराक दिसना. उसगांवच्या पोन्ने पुलाक 90 वर्सां. 1933 बांदिल्लो. गोंय सोडून वतना पोर्तुगीजांनी वडोवपाचो केल्लो यत्न जमले ना. जाणकार म्हणटात हो गोंयचो खंय पयलो पूल. गोंयांत पावस 100च्या हुमऱ्यार. आतां मेरेन 92 इंच पार. 30% मायज. गोंय रेड अलर्टार. हवामान खात्यान गोंय आनी कोकणात शुक्रार मेरेन उटंगाराचो अलर्ट दिला. बुट्टेची शिटकावणी. लोकांनी कारणां शिवाय घरा भायर सरचे न्ही म्हूण उलो. मजगती कॅसल रॉकांत रेल्वे मार्गार पालसण कोसळिल्ल्यान दक्षिण अस्तंत रेल्वे ब्लॉक जाली. चोर्लाय पालसणां कोसळ्ळीं. ट्रॅफिक ब्लॉक. कॅसल रॉक रेल्वे ट्रॅकार पालसण कोसळ्ळ्यान रेल्वे ब्लॉक. पेडण्या पावसाचे धुमशाण. कळणे न्हंयच्या उदकाची पातळी वाडली. तातूंत हासापूरचो पूल धोकादायक. आमदार प्रवीण आल्लेकरान केली पळोवणी. ब्रिजाक लागून GICDचे आयज ते ऑफिसर येयल्ले आसा हांगासर आनी खऱ्यांनीच हांगा गरज आहा. कित्याक हांगासर 2 लेन ब्रिज जावपाची गरज आहा. तेका लागून हो जाता तितलो बेगीन. ऑलरेडी हांवें हो प्रश्न एसम्बलीन मांडलेलो आनी ज्या आयज तांकां हांगा सर्वे करूंक धाडलेले आनी जाता तितले बेगीन हांव घेतलो. शेल्डे केप्या पालसण कोसळ्ळ्यान एका घरान माती शिरल्या. आम्ही भितर आशिल्ली सामके ते येयले ना आमकां कळना. आवाज येयलो म्हूण धांवून येयले सगळे भायर. पयले एकदम सगळी झाडां सगळी दोन आमी पडले हेज्यार. आवाज येयलो आनी पत्रे आसले पत्राचेर पडले. तेमी तेंच्या घराक ऑलरेडी जे प्लेसो जो हे आसा कंटेंट आसा तो एक रुमाक गेल्लो आसा. दुसरे सायडीन जे पडसाचें झाड जें पडलां म्हणला ते वणटीक सारको हे कट करून ते भितर गेल्ले आसा. मजगती अंजून धरणाचे उदक सोडला. धरण 82% भरिल्लो. 20 मे सुमार उदक रिलीज केल्लें. दारीगटी एक 10 सेंटीमीटर ओपन केल्लें. पोरू केन्ना फूल जाल्लो डॅम? ओर म्हटल्यार आमचे 89 लेवलाचेर गेल्या वर्सा आमी 8
ऑगस्ट 9 ऑगस्ट आणि 10 ऑगस्टाक आमी 2 दीस आमी रिलीज केल्ले. वास्को चिखले रस्त्यार झाड कोसळ्ळ्यान रस्तो ब्लॉक. हायवे तुम्ही पहिला पडलो झाड पडून ब्लॉक जाल्लो आमी रोखडे एका फायर ब्रिगेडाक फोन मारून आपण तेंच्यांनी बरें काम केलें आहा आनी एक 10-15 मिनटां रोड क्लियर केला. रोखडो आमचो फ्लो येयले झाड पडलेले हाडले क्लियर केला. गांजे रस्त्यार फोंडकुलां पडल्यान येरादारीक त्रास. आयज एक एक्सिडंट, एक चली खंय जखमी. असोल्डा कुडचड्यात झाड पडून 4 वरां खंय रस्तो ब्लॉक. चोरला घाटानूय पालसणां कोसळटात, रस्तो ब्लॉक. शिक्षण संचालक झिंगडे म्हणटा फाल्यां स्कुलांक सुटी ना. पूण दनपारच्या मागीर सिच्युएशन खुबशें सुदारलां आनी IMD कडेनूय फिडबॅक घेतलो की ऑल्दो आज रेड अलर्ट आशिल्लो फाल्यां ऑरेंज अलर्ट आसा. सो आमी डिसिजन घेतला की फाल्यां हॉलिडे आसचें ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंय विद्यापीठाक हायकोर्टाचो धपको. 190 BA LLB भुरग्यांचें ॲडमिशन रद्द करपाचे निर्णयाक सोमार मेरेन स्टे. तो मेरेन भुरगीं क्लासींत बसूंक शकतात. ॲडमिशन मेळूं ना म्हूण साळगांवकार लॉ कॉलेजीचीं कांय भुरगीं ॲडमिशन स्क्रॅप केलें म्हूण हायकोर्टांत गेल्लीं. कारे कॉलेजीन क्लॅट रिजल्टांत कांड केलें म्हूण दुबावान प्रिन्सिपल साबा डिसिल्वाक सस्पेंड केलां. गोंय विद्यापीठाक धपको दितना हायकोर्टान 190 BA LLB भुरग्यांचे ॲडमिशन रद्द करपाचो निर्णय सोमार मेरेन स्थगीत दवरलो. फुडली सुनावणी जाय मेरेन म्हटल्यार बिरेस्तार ते शेनवार मेरेन भुरगीं क्लासीन बसूं शकता अशेंय कोर्टान स्पश्ट केलें. साळगांवकर महाविद्यालयाच्या कांय भुरग्यांनी घाल्ल्या याचिकेचेर सुनावणी जाली. कारे महाविद्यालयाक पक्षकार म्हणून याचिकेत जोडपाक सूट. मजगती कांय पालकांनी आयज कारे कॉलेजीच्या भायर गर्दी केल्ली. But what has happened with the kids is entirely wrong. Suppose there is a process, there is a failure of process. Suppose there is a failure from one person or a committee. It is the committee or the person held to be responsible, and he need to be framed for it. If you want to file a criminal complaint against him, file a criminal complaint against him, take an action against him. But why this 180 kids? But basically we are here to support our children who are going through mental torture because of this decision from the management and Goa University. I have only 2 questions to wind up. Where was Goa University when this whole process was going on? Where was the management of Kare Law College and Salgaonkar College when this process was going on? This is not just happening in Kare College. This is happening in Kare as well as Salgaonkar. मजगती अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेन गोवा विद्यापीठार गर्दी केली. ही एंट्रन्स टेस्ट जी तुम्ही परत घेता म्हणटा ती घेनाका आणि जी स्टुडंट्स तुम्ही उरल्या म्हणटा तांच्या तुम्ही योग्य म्हणजे ज्या स्टुडंट्सांक ॲडमिशन मेळूना आणि तांच्या बरोबर म्हणजे जी बेसिकली उरल्यात तांचो तुम्ही कितें तो योग्य निर्णय घेया आनी तशें त्या भुरग्यांक अलॉट करा. पूण ह्या भुरग्यांक जांकां ॲडमिशन ऑलरेडी मेळिल्लें आसा आनी तांकां तांचो 1.5 म्हयनो तांणी हांगा क्लासीस अटेंड केल्ले आसा ह्या भुरग्यांक परत एंट्रन्स टेस्ट आन्सर करपाक दिवचें न्ही. NSUI म्हणटा प्रिन्सिपल कारणीभूत भुरग्यांक त्रास नाका. की तो प्रिंसिपल जो हा ही वेंट टू सच एक्सटेंड की जे पेपर जे आन्सर शीटान पेन्सिलान मार्क केला तेंच्यांनी पेन्सिलान मार्क करून घेतला आणि आन्सर शीट त्याने मॅन्युपुलेट केला. आपल्याक जाय तेका पास केला, आपल्याक जाय ते मार्क्स घातला पेन्सिलान रबरान रब करून. सो ताचे खातीर तांकां एग्जाम कॅन्सल करची पडली. तो प्रिंसिपल वेंट टू सच एक्सटेंड दॅट ही मॅन्युपुलेटेड द आन्सर शीट. सोमार मेरेन गोंय विद्यापीठान उपाय काडचो तो मेरेन भुरग्यांनी क्लास अटेंड करचो म्हणून हायकोर्ट सांगता. फुडली सुनावणी सोमारा. We had filed a petition here challenging that notification of the university whereby the colleges were asked to stop the classes and cancel our admission. So today when the matter had come up for hearing, the council on behalf of the university made a statement that they would be issuing a fresh notification whereby the classes would continue and the students also could continue attending the classes and some solution would be worked out. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीन 5 जाणांक सस्पेंड केले. प्रदीप नायक, जन भंडारी, खेमलो सावंत, महेश मांब्रे आनी ग्लेन काब्राल खंय पक्षा आड कारवायो करतात. कांय दिसां फाटीं काँग्रेसीचो डेस्क इन्चार्ज मणिकम टागोर आयिल्लो. त्या वेळार प्रदेश अध्यक्षा आड 5 जाणांचो वाद ताच्या कानार गेल्लो. आतां प्रदेश काँग्रेसीची कारवाय. केक आनी पेस्ट्रींनी ड्रग्स घालून विकतात.
एएनसीन दुबावीत बेकरींचे रेड मारची म्हूण बाणावलेचो आमदार वेंझीन विधानसभेत इश्यू काडलो. ड्रग्स तुमच्या दारी, भुरगीं ड्रग्साक एडिक्ट जातात, पुलिसांचे इंटेलिजन्स फेल, सगळ्या सरकारी वेबसायटींचेर ड्रग्सां आड जागृती जावची म्हूण मागणी. मुख्यमंत्री म्हणटा एंटी नार्कोटिक सेलाक कामाक लायता. वीड इज द न्यू नीड ऑफ यंगस्टर्स सर. आनी ड्रग्स गोंयकाराचे दारी पावल्ली आहा. केकीन ब्राउनी आहा, आज ड्रग्स घालून मारिजुआना घालून ब्राउनी आहा. Government of Goa should put on all their websites that no drugs in Goa, all their websites. This will give a strict, disciplined example that we are not going to tolerate drugs. FDA should be given instructions to go and raid wherever there are pastry shops where they have doubts that there is brownies made of weed. ताणी म्हटल्या त्या प्रमाणे हांव एंटी नार्कोटिक सेलाक स्पेशली आनी कामाक लायता की कशा पद्दतीत आमी नो ड्रग्स हे प्रमोट करपाचे पळय. ऑल वेबसाइट्स, ऑल डिपार्टमेंट वेबसाइट्स. आयक न्ही म्हजें, ते फक्त सगळ्या वेबसायटीचेर नो ड्रग घातले म्हण जावचें ना, पण कशा पद्दतीत प्रमोट करपाचें हें हांव एंटी नार्कोटिक ते हांवें आनी तुवें सांगच्या पेक्षा दे आर एक्सपर्ट, तांकां हांव कामाक लायता. See, you are not aware. तुझं जर म्हाका सांगता सांग म्हूण हांव सांगता तुका, but then you are failing again in the same way. स्पीकर सर, ताका जाय आसत जाल्यार हांव अशा पद्दतीन मरिजुआना ब्राउनी आनी कसलो केक, वीड केक, हे दोनूय गजाली ज्यो आसा पळय न्ही, हांव जाय जाल्यार आमच्या पयलीं कित्याक सगळ्या वचून जर ते चॅक करपाक लागले जाल्यार डिस्टर्ब बिझनेस डिस्टर्ब जातलो. ताजो सगळ्या म्हणनाचो तूं परत गुन्हा. युअर इंटेलिजन्स शुड नो वेअर दिस इज हॅपनिंग. युअर इंटेलिजन्स शुड नो. पयलीं आय एम काढून पळय, सगळ्या म्हणूंक ना तेणी. हांव नांव घेना कित्याक मागीर तूं म्हणटलो इन्स्टिट्यूशना नांव घेयल म्हूण. मागीर तुवें पयलीं म्हटलें की सगळ्या. स्पीकर सर, एंटी नार्कोटिक सेलाक अशा पद्दतीचे जेंचेर डावट आसा हांव तांच्या वचून चॅक करपाक लायता. मायनिंग लीज वाठारांतले डंप आनी काडिल्ले मीन बीड जिकिल्ल्याचें. लिजा भायलो डंप सरकाराचो. डंप पॉलिसी करून रोखडेंच ऑक्शन करता म्हूण मुख्यमंत्री विधानसभेंत उलयला. लिजा भितरलो डंप आनी खणिल्ले मीन कोणाचें काय म्हूण विजयान प्रस्न केल्लो. कांय आमदारांनी मुख्यमंत्र्या कडेन मायनिंगाची तारीखय मागली. जो तुमी ऑक्शन केल्या आनी जी लीज दिल्यात तातूंत भितर लीज एरियेन एक्सट्रॅक्टेड ओर आसा आनी डम्प्सूय आहा. तुमी ताजेर कितें स्टडी केल्या आनी तो ओर आनी डम्प्स ते कंपनीक वतलो काय तो तुमचे कडेन आसतलो? स्पीकर सर, जो लीज एरियेत जे डम्प्स आसात आनी एक्सट्रॅक्टेड ओर आमी मॅक्झिमम एक्चुली ऑक्शन केला. आतांय खरें आमी उरलेल्या ऑक्शनांतल्यान थोड्यांनी ऑक्शन केला म्हटल्यार व्हरूंक ना. ओके, बट आतां केल्या उपरांत भितरले लीज एरियेंतले डंप आनी ओर जो आसा हो तांकां उरतलो. ओके, दुसरें लिजा भायर आसा ती नवीन डंप पॉलिसी येता पळय त्या डंप पॉलिसीच्या. ज्ञानवापी मशिदीच्या ASI सर्वेक अलाहाबाद हायकोर्टान बावटो दाखयलो. हो निर्णायक सर्वे 31 जुलय मेरेन करात म्हणून प्राज. मशीद कमिटीन घाल्ले याचिकेचेर सुनावणी जावन हायकोर्टान ASI सर्वे करपाचेर शिक्को मारलो. सर्वेंत मशिदींतले शिवलिंगाची कार्बन डेटिंग टेस्ट जातली. कोर्टाक सर्वे रिपोर्ट मेळ्ळे उपरांत फुडली दिशा थारतली. घेव एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. Anant Lakshmi and Son Ventures Private Limited presents its first startup project, Samruddhi Shridi Colony, a 21 independent 4 BHK bungalows. Call us today for booking and more inquiries. गोंयांत ऑनलायन गॅमलिंग चल्लां म्हणून विधानसभेंत बोवाळ. ऑनलायन गॅमलिंगाचे भरीक पडून आत्महत्या वाडटात म्हूण ज्युरी उलयलो. ऑनलायन गॅमलिंगाचे सेंटर खंय फातोड्ड्या. गोंयांत 2 तरेच्यो ऑनलायन गेमी चलतात. एक मशिना वेल्यान, दुसरी मोबायलार. खंयच्यान ऑपरेट जाता ताचो सोद चल्ला म्हूण मुख्यमंत्र्याची जाप. वेळ पडल्यार खंय पॉलिसी हाडटा. भुरगे आज हे ऑनलायन गॅमलिंगाच्या ट्रॅपान काबार जालो. इतले म्हाका दिसता आज स्पीकर सर ही केस हे भुरगे
जे some also have decided, जे report आहे की they have almost committed suicide also. 1 मिनटान 1 नंबर 1 ओपन. आज हे क्लोज करपाचो म्हाका दिसता वेळ आयलो आसा. जोड 500 लोकेशनाक आख्खे गोंयांत हे ऑन आहा. अराउंड 500 लोकेशन्स एंड द जे अमाउंट इन्वॉल्व आहा प्रत्येक दिसाक ऑलमोस्ट 30 crores. हेड ऑफिस हेजे फातोर्डाच्या गांवांत आहा एक हेड ऑफिस आहा. डायरेक्टली मोबायलाचेर डावनलोड करून घेतात आनी आपल्याच मोबायला वयल्यान खेळटा हो एक प्रकार आसा. दुसरो जो प्रकार खंय तरी कितें तरी मशिनां घालून जी बसतात आनी तेज्यानुसार ते थंय वचून खेळटात. अशे 2 प्रकार म्हणजे पुलिशे कडल्यान व्हेरीफाय केल्या उपरांत म्हज्या लक्षांत आयलो. तामिळनाडून कितें तरी लॉ पास केला म्हणटा तो हांव आयजूच म्हणजे जो कितें एक्ट पास केला पळय न्ही तो पयलीं काडून आमच्या डिपार्टमेंटाकूय हांव स्टडी करपाक लायता स्पिकर सर. आनी गरज जर आसत तर आमची तयारी आहा स्पिकर सर. बट स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट जो आसा हो स्ट्रिक्टली करून पुराय बंद करपाची सरकाराची तयारी आसा. एडवर्टायजमेंटूय बी म्हणजे होर्डिंगाचेर एडवर्टायजमेंटूय लागपाक लागलेले. हांवें तें चॅक केलें की ते ऑनलायन गेमींग म्हणून डायरेक्टली बीग होर्डिंग्स तेंच्यांनी सगळी कडेन लायल्ले. हांवें चॅक केल्या उपरांत हांवें तें सांगलें की हाव दे कॅन डू द एडवर्टायजमेंट. ताज्या उपरांत स्पिकर सर आमी एक्शन घेतली आनी सगळी होर्डिंग्स तेंची आतां खंयचे एखादें दुसरें उरलां आसतलें बट सगळी होर्डिंग काडून उडयली. उस्काराचे प्रस्न तडीक लागा मेरेन संजीवनीची जमीन विकूं नाकात म्हणून उस्कार संघटनेचो सरकाराक उलो. संजीवनी लुकसाणीत चलताली तेन्नाच खाजगीकरण कित्याक करूं ना काय म्हूण प्रस्न. सरकाराक इथॉनॉल प्रकल्प सुरू करपाचोच ना उस्कारांचो दावो. मुख्यमंत्र्या बरोबर जाले ती चर्चा उस्कारांक खंय मानवल्ली ना. ही वस्त सरकारान चलोवपाची न्ही ती कोणाकय जाल्यार चलोवपा दिवपाची. पूण तेन्नाच्यान तें चुकत गेलें आनी सरकार चलोवपाक लागलो आनी नुकसान वाडत गेलें. सुविधा समिती जर काडली आनी सुविधा समितीच्यो वेळोवेळी मिटिंगो जावन अशें आमकां सांगलें की हांगा इथॉनॉल प्लांट जातलो तेन्ना सरकारान आज क्लियर करपाची गरज आसा. बाबा हांगा इथॉनॉल प्लांट जावचो ना हें स्पश्ट गोंयचे जनते आनी आमच्या शेतकारांक सांगपाची गरज आसा. आनी तेणी आमकां आनी एक प्रस्ताव दिल्लो आसा तुमचे कडेन कोणी चलोवपी आसत जाल्यार हाडा म्हणून. पूण आमी तसो हाडूं शकना. आमची जर शेतकऱ्याची ती कॅपेसिटी आशिल्ली जाल्यार आमी केन्नाच तितून आमी ताब्यात घेता आशिल्ले. पूण तें आमचे कडेन शक्य ना. जो पर्यंत आमच्या शेतकारांचो उसाचो इथॉनॉल प्लांटाचो विशय सुटना आनी शेतकारांक योग्य मार्ग मेळना तो पर्यंत सरकारान हे जमनी अजिबात हात लावचो न्ही. श्रीमंत पणजे आपण येयले तेन्ना तेन्ना आमकां एक्झीट पॉलिसी म्हटली. जर ती एक्झीट पॉलिसी करपाची जाल्यार तेन्ना सांगचें आसलें आमकां. आमी तेन्नाच विचार करतालो तेजेर. पूण आतां तुमी एक्झीट पॉलिसी म्हणून सांगता पूण तेजेर आमी मान्य ना. एक्चुअली आमकां तेन्ना जाल्यार आमी कितें फुडलो मार्क करताले. आनी आयज सुद्दां तुमी पयर आमकां सांगलें तुमी आतां हें पळया म्हणून जे कोण पार्टी आहा ती तेन्ना जर सांगलेलें जाल्यार आमी खंयची पार्टी हाडटा. आमचे कडेन येयल्ली ऑलरेडी तेन्ना पार्टी आनी ती पार्टी तुमी घेवंक तयार नासले. ताका लागून ते भायर पडले तेन्ना पार्टी. मटक्याचे पयशे भायल्या भायर चल्ले. सरकारी तिजोरींत येतले जाल्यार मोटको कायदेशीर करून लॉटरीचे कॅटेगरींत हाडचो. आमदार मायकलाचो सल्लो. गोंयांत सगळ्याकच मोटको चल्ला. लोकांनी लॉटऱ्यो घेवप बंद केलें. येणावळीचो नवो मार्ग म्हणून मटक्याचेर खंय लक्ष दिवचें. वेंझी म्हणटा सरकार पक्षाचो आमदारच उलयता. सरकाराक मोटको दिसना. आनी कोणेय घेवनी ते गोंयान तो टेंडर आहा तो कोणेय घेवनी. बट इफ इट कम्स अंडर लॉटरी स्टेट गव्हर्मेंट वील प्रॉफिट बीग वे. इट वील यू विल गेट मनी. ट्रेजरीन पयशे येतले म्हणजे जे GST ताका लागतली ते येवनी न्हू आनी ऑफिशियली लोकांक पयशे मेळोनी. सो मोडको बंद जावचो आनी ते लॉटरीचे अंडर हाडचे. जे कितें टेंडर जाता ते लॉटरीचे अंडर हाडचे. फायनान्सान पयशे येतले. आनी म्हाका दिसता दीस इज गोइंग टू बी अ बीग चेंज. म्हणजे जे आमच्या स्टेटीक जे फायनान्साक हे हितूनसून कांयच पयशे येना. मोडको जो तर चालू आहा आमकां कांय पयशे येना. ते सगळे भायल्या भायर चल्ले. ते स्टेटीचे ट्रेजरीन येवचे. प्रुडंटाचो सहसंपादक लौकीक शिलकार, गोवन वार्ताचो अजय लाड आनी द गोवनाच्या विभा वर्मा सयत बाकीच्या अवॉर्ड जैतिवंतांक मुख्यमंत्र्यान गुजाचे अवॉर्ड भेटयले. गुजाच्या 46व्या स्थापणूक दिसा गुज अवॉर्ड दिवपाची कार्यावळ जाली. गोंयच्या पत्रकारांक बेगीनूच पत्रकार कक्ष मेळटले. पत्रकारांक हावजींग वेवस्था करपाचें मुख्यमंत्र्याचें उतर. पत्रकारांनी मागिल्लें भवन.
Lokik Shilkar Prudent for his report tons of medical and plastic waste burned in the open near GMC. जर्नलिस्टांक हावजिंग हो खूब वर्साच्यान हो ड्रॅग जायत आसा विशय. आमी बजेटाचे मिटिंगे वेळार तुमचे कडेन डिस्कसूय केले आनी म्हाका दिसता खंय तरी थ्रू डिपार्टमेंटानूय हेचेर स्टेप्स घेतलेली आसा. पूण तुमी आमकां सगळ्यांक एक कितें तरी एक ठोस कितें तरी सांगचें स्किमा बद्दल. आनी आनी तुमी एक अनाउन्समेंट केल्लें जें ऑलरेडी सगळें जालां. असेंब्लीन बिलूय पास जालां तें आमचें जर्नलिस्ट वेलफेअर बील म्हणजे प्रोटेक्शन एक्ट. दिस इज डन. इट इज जस्ट गॉन फॉर द प्रेसिडेंट्स कन्सेंट. तर खंय तरी मातशें डिले जाता अशें दिसता आमकां. तेजेरूय तुमी मातशें लक्ष घालचें. एक तेणी हावजिंगाचो विशय म्हणला आनी सेकंड पत्रकार भवन. पत्रकार भवन म्हणण्यापेक्षा पत्रकार सध्या कक्ष खंय तरी बरो फूल फ्लेज जो तुमकां दिवपाक जाय. सेंट्रली ते पयसूय दिवन उपयोग ना. ताजो विचार करता आनी जाता तितके बेगीन पळयता फक्त लोकेट करता खंयसर आमच्या कडेन बरी जागा आसा जी पणजे तुमकां फूल फ्लेज सगळ्यो फॅसिलिटीज एवेलेबल आसलेली जागा अशा पद्दतीची जागा पणजेन मेन प्लेसीचेर तुमकां जाता तितके बेगीन दिता. Of the thinking of public about the media has changed for what it was 15 years back. Media is the fourth pillar. Media is the watchdog. Media molds public opinion. Media is the public causes warrior. And media exposes corruption and exploitation continue to be the perceptions of the general public. However, over the last decade and a half, these perceptions have got a hit. कोयराविल्याक MRF फॅसिलिटी उबारूना म्हूण हॉल्डन पंचायत वांगड्यांक हायकोर्टाचो धपको. प्रत्येकान 10,000 रुपया काडचे. 2 सप्तकां भितर 1,10,000 रुपया कोर्टांत भरचे. 4 म्हयने भितर फॅसिलिटी उबी करची म्हूण कोर्टाची ऑर्ड. टेम्पररी फॅसिलिटी चालू दवरतले म्हणून पंचायतीक रेकॉर्डारय घेतले. फॅसिलिटी जो मेरेन उबी जायना तो मेरेन पंचायतीक नवी कन्स्ट्रक्शन लायसनां दिवंकूय मेळची ना. उसगांवच्या पोन्न्या पुलाक आज 90 वर्सां. 1933 जर्मन इंडिया कंपनीन बांदिल्लो हो पूल आजूय घटमूट. गोंय सोडून वतना पोर्तुगीजांनी दोनूय वटेन जिलेटीन घालून वडोवपाचो यत्न केल्लो. मात पूल पडलो ना. मातसो डॅमेज जालो. गोंय सरकारान रिपेर केलो. हे गजालीक 60 वर्सां जालीं. हो पूल खंय गोंयचो पयलो पूल. थंयचे जाणकार सांगतात. खासा रिपोर्ट. गोंयचो फस्ट पूल हो. दोन ट्रक भरलेले जिलेटिनाचे तेंच्यांनी उडयले पुर्तुगीजांनी. उसगांवच्या पोन्न्या पुलाक 90 वर्सां पूर्ण जाली. जाणकार सांगतात गोंयचो हो पयलो पूल. वतना पुर्तुगीजांनी वडोवपाचो यत्न केल्लो. पडलो ना. गोंय मुक्त जाले उपरांत 1.5 वर्सांनी रिपेर केल्लो. कांय तेंप मायनिंग ट्रकांची येरादारी जाताली. मायनिंग ट्रकांक लागून नवो पूल बांदल्या उपरांत पूल फक्त लोकांक खातीर. गोंयचो फस्ट पूल हो आनी 2 नंबर कोलम 3 नंबर दमण हेचेची हो पूल जेन्ना उडयला तेन्ना सुद्दां पुलाक कांयच जायना. एकूच खांबाचो क्रॅक जाल्लो. ते असलो पूल गोंयान आनीक ना. इतलो पूल गॅमन कंपनीनूच बांदलो. 2 ट्रक भरलेले जिलेटिनाचे. हे सायडीन एक ते सायडीन एक कळावले जिलेटीन हाडलेले आनी तेंच्यांनी उडयले पुर्तुगीजान. म्हणजे पूल सबंद पडोंक ना. मदले खावटे गेले आनी एकूच खांबाचो क्रॅक जालो. टोटल कितले खांबे आसा ते आतां पळय कितले आताच खांबे आहा तेंचे आनी ते नवे. पण परत मागीर दुरुस्त केल्लो हो काय तसोच आहा. परत हे सगळे वयले फिचर आहा ते नवे केला आनी गॅमन कंपनीनूच केला. 63 केला. हय आनी तो खांबो जो आसलो न्हू तो असो बॅलन्स जालो तो उबो केला तेंच्यांनी. मायनिंग ट्रकांक पुलार नो एंट्री. आयल्यार फायन. तसो बरो आहा पूल अजून. फक्त आतां नळाची पायपां घातल्या न्हू म्हणून ते वचोंक पावना गाडयो डबल अशी जाता. हा पण आता हेवी व्हेकल आहा त्यो त्या हेडीच्यान वयता आनी तुमचे जे लोक आहा ते लोकल हो वापरता. पूण एक्चुअली ह्या हेवटेनसून वचपाचें ना. फायन आसा. अशें. हय फायन आहा.
बंद केला हो वचपाक उजगांवच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. आज देश 24वो कारगिल दीस मनयता. 1999 जाल्लें ऑपरेशन विजयाच्या जैताचो हो दीस. 60 दीस सशस्त्र संघर्ष करून घुसखोरांक फुडें काडून घुसखोरी केल्ल्या पाकिस्तानी लश्कराक भारतीय सेनेन कारगिलांतल्यान भायर काडले. गोंयांतय कारगिल विजय दीस मनयलो. आमचे जे माजी सैनीक आसा त्यांचो संघ गोंयकार संघ त्यांच्या वतीन आनी सत्तरी अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी तर हो विजय स्तंभ जो आसा तेजे डेव्हलपमेंट करपाक आमचे सगळे जे हयात आसात जे हयात ना तांकां सगळ्यांक मना पासून हांव नमस्कार करता. आनी हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदता की जे आमचे सैनीक आसात तेंच्या प्रती आमी सदांच आदर राखपाक जाय. तांकां ते पयलीं आसपाक जाय. तांकां जें कितें आसा ह्या भारत देशान ते सगळें तांकां आमी पयलें दिवपाक जाय. ते जर घट आसत तांचे जर सगळें जर बरें आसत जाल्यार आमी हांगासर आमचो जो श्वास आसा तो बरे पद्दतीन घेवंक शकतले. बरे दीस हाडून दाखयलेले आसा. आयज आमी इंडिपेंडंट दिवपाच्या खातीर आमची सेवा आमची रक्षा करतात. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबूक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.